चांदोरचे 2 आणि पारोडेचो 1 धरून 3 खुरी शेनवारा रातीकडे कोणे तरी मोडले. चांदोरचा आल्मा खुरीस 5वे फावटी मोडला. कोण ही कर्म करता ताचो तपास लावप पुलिसांक अजूनही जमना. शेनवारा राती कडेन कोणे तरी चांदोर गांवांतले 2 आणि पारोडचो 1 खुरीस मोडलो. चांदोरचो आल्मा खुरीस मोडपाची ही 5वी फावट. कांय दिसां पयलीं हो खुरीस मोडिल्लो. तो उबो जाता थंय आसा परत शेनवारा राती कडेन कोणे तरी कर्म केले. परत आमगेलो आल्मा खुरीस दिस इज 5वी पार्ट मोडलो आनी पोरी थिंगा आमगे सरपंच जालो तेगे चेडो थिंग एक्सपायर्ड जालो गुडये थंय म्हाका 4 वर्सां तोवूय तेण मोडो आनी आमगेले मुळोस थिंगा पर्वतार वयताय थिंगा पारोडा इन माय विलेज सो थिंगा एक रात्या मोडो. हे 3 खुरीस आज एक रात्या मोडे. एकदम दुखा खबर. पोरी एक जाल 10 दीस जाल नॉट मोर दॅन 10 days आय थिंक सो. तो मुळे आल्मा खुरीस आमगे फेमस खुरीस तो तेणे मोडो. ही दूख हे म्हाका दिसता हे इथे पॉलिटिकल कितें पूण आसतलें जे मोठाय तांकां एक दीस पूण देव तांकां दोन दितलो आनी हे जरूर तांकां देव दाखयतलो कोण तें. आनी आमगे पीस पिड्यार कोताय जे लोक हे असो पॉलिटिशियन जे मनशांक कांय जायना हे धर्माचे वचून लोकांक चाळवयताय तांकां एक दीस पूण आम दवरून दाखयतले आनी जरूर देव जेजू क्रिस्त तांकां एक दीस पूण नीट दाखयतलो. आनी हे मुगे हाका तांकां सदांच हांव तांकां आदार करतलो तांकां दवरपाक. पुलीस येवन गेले. आतां पुलीस ते म्हणल्यार ओडेस पासून थिंगा आमी भोंवलोले. पुलिसां म्हूण आमी 100% गुन्हे करूंक शकना. कित्याक एवरी टायम एक खुर्सा बरें पुलीस दवरूंक शकना गव्हर्मेंट. हाल खंयचोय आतां BJP आसा हाल काँग्रेस जातलो. सो खंयच्या हेका डिपार्टमेंटा होम डिपार्टमेंटा CM पासून कोणूय जालो. सो एक खुर्साचे इज नॉट पॉसिबल खंय दवरपाक. सो आमी तेंचो गुन्हे करूंक शकना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. फोमेंतो स्कॉलर्साच्या आदाराचेर केपेचो सावियो कारवालो IITचे स्वप्न गाठीक बांदून घरच्यान कानपुराक वचपाक भायर सरलो. बरोबर फक्त एक कपड्याचे बॅग, आजेचो आशिर्वाद आनी IITian जावपाची एक आशा. तो भायर सरला म्हळ्यार ताचे भलायकी आनी शिक्षणा खातीर ताचे आजे बरोबर बाकीचे गोंयकार सावियोचे बरे मागपी आसात. हे घडयेक आपल्याक हातभार लायतल्याक विसरचो ना म्हूण सावियो सांगता. एक खानार बॅग, मनात श्रद्धा आणि स्वताचो कॉन्फिडन्स घेऊन सावियो कारवालो आपले IITचे स्वप्न घेऊन शेनवारा भायर सरलो. आज मेरेन IITian जावपाचे स्वप्न आशिल्ले, मात हातात पयसो नाशिल्लो. लोकांचो आणि फोमेंतो स्कॉलर्सांचो आदार घेऊन सावियोन कानपूर IITची वाट धरली. वचना म्हणटा हांव कोण सगळ्यां सांगलें गांवां एशिशें म्हणून हांव पास जालें म्हणून गांवां तितलें खबर ना IIT कितें तेंगे लोकांक. मागीर आमगे फ्रेंडां सांगलें तेगे पप्पान फ्रेंडान फोन केला. फ्रेंडा विचारलो तेगे पप्पा दिलीप नायक तो म्हाका मेळो येयलो आनी तेणी तेशें म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हाका तेणी पब्लिकली हें केलें म्हाका पयशां गरज आसा म्हणून. आनी मागीर हांव तेका गेलो. आमी सगळे हिंगा भोंवले आनी मागीर आमकां एक दीस ते फोमेंटो फोन येयलो आनी तेणें आमकां आपयलें तुमकां पयशां गरज आसा आमी सगळे काडटाय. तीज रातचे आमी थिंग गेले. मागीर आमी थिंग अवधूत बाबा मेळ्ळे. मागीर तेणें आमकां डिस्कस केलें अशें. तेणें सांगलें आमकां आपूण सगळी फी फारीक कोता म्हणून. मागीर फी फारीक कोता म्हणून हांव ओके म्हळें आनी थिंगसान मागीर हांव हें जालो. जे भायल्या लोकांनी तुका बँकेक घातल्या पळय कितले सुमार अमावंट जातलो? भायल्या लोकांनी बँकेक गेलो तो सुमार 1 लाख जातलो. आनी कोण लोक मेळपा बी येयले? हय लोक म्हज्या घराक भरपूर मेळपा येताले. विश करताले, कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटाले आनी सगळे अशें करून फेसबुकार सगळे हें आहलें. तुका कशें दिसता तुका इतली अचिवमेंट जाला आनी तूं फोमेंटो सपोर्ट करता? दिसता म्हाका बरें दिसता. फोमेंटो हें एक ऑर्गनायजेशन जें आनीकली भुरग्यां बी म्हज्या फ्रेंडाकूय तेणी हेल्प केला. आदिल डांगे म्हणटा तेका. आनी तेणी म्हाका सांगलें तूं त्या कोड्या वच म्हणून. कित्याक ते लास्ट म्हणल्यार हेल्प करताय तेच्या लागून. शिक्षणाक कंटिन्यू केलें? शिक्षणाक कंटिन्यू हेल्प करता आनी ते फक्त हेल्प केले ते म्हणजे ट्रॅक बी चयता. हांव शिकता केश कोन्न शिकता. रिजल्ट बी सगळे दिता. एवरी 15 days आय हॅव टू मेल देम. मेल करूं पडटा तेमकां. आवय बापायचो आदार सध्या सावियोची आजीच भरून काडटा. ग्रँडमदरान फूल सपोर्ट केला म्हाका फाटल्यानसान आनी जे खंय गरज पडली थिंग ती येयली. पयशे बी दिता ती केन्ना फूल सपोर्ट आसता तेज्या अशें. तुमगे फायनान्शियल कशें तुमगेलें कशें चलता घरा कडेन? फायनान्शियल ती आपणाचें वयता. हांव केन्ना 2 म्हयने येता तेन्ना मागीर जेवण करप ना जाल्यार ती आपणाचें वयता. आपूण कामां वयता थिंग शेतां वयता हिंगा वयता. तुमी घरा काम करपी असं कोण ना? घरा काम करपी घर मदत करपा दी. फूल वा पाकळी आदार करतल्यांक केन्नाच विसरचो ना म्हूण ताणें उतर दिलां. आतां हांव हिंगसान बॉम्बे वचपाचें आनी मागीर एडमिशन करपाचें. एडमिशन जालें म्हणटरी आमकां रावंडिंगा अशें येतलें. मागीर थिंगसर कॉलेज मेळटा. कॉलेज मेळटा म्हणटरी आमी हिंगसान ती कॉलेज डायरेक्ट रिपोर्ट करपाचें.
हांव म्हाका हेल्प करपी फॉर्मेन तो देवदूत बाबाक थँक्स म्हणटा कित्याक तिणें म्हाका फूल म्हगे कॅरियरा आख्खो तेणें हें कोतो म्हणला फूल एक्सपेंडिचर कोतो म्हणला फूल 4 इयर्सांचो आनी हांव तेवूय लोकांक देव बरो करूं म्हणटा जे म्हजे फेसबुकार घायलें जे म्हाका बँका मनी ट्रान्सफर केले आनी घरा कडेन चॅक दिले वीश केले तेमकां सगळें देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तेमकां शिकलो म्हणटा केन्ना विसरपा ना ह्या लोकांक सगळें सावियो बरोबर ज्यांनी ताका आदार केला सावियोच्या आज्जेची तांच्या खातीरूय 4 उतरां. म्हाका घरा कोण येयना आज लोक पळ येयला हे मंदिराक सब कोंकणी भर तें देव बता दिसता बरें ना वाट्यान चड भलाक जावं आनी तें तूं आनी लोक एक चिंतू ना हें भावयलें म्हणजे परा हे परा दिना तेंकां सपोर्ट दिलो तेंकां बरें जावं. ना तूं जेन्ना तो कितें आनी हांगा तेगे बी कितें करतालो खेळटालो कितें जायत दूद बुकता मी शिकना तो मी शिकना ना मस्ती करून मागीर गेलो दाखोवन वयता म्हणून म्हणजे खूब त्रास जाता तो हांगा ना म्हणल्यार तुका त्रास बी जालो ना 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 म्हण जायत जालो म्हाका बरी भला जाल्यार बरो बरो आसल्यार बरो तें कोण ना सायबीन मागीर रात आनी सांबाळ आनी कितें करतली कितें जाल्यार अशें म्हणून देवाक स्वता म्हाका तेच पासो रडटा जायना बरें ना जाता आनी फोन येता माय बरें ना कशें दितू भाव तेका तें सांबाळ अशें म्हणून देवाक मागता. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.